गोंयपर्यंत पावलो म्हाका खरी गोष्ट लोकांपर्यंत पावली आणि ती पावपाक म्हाका दिसता ज्यांच्यांनी खरें म्हणशाल्या एक महत्वाची भूमिका केली ती म्हणजे सुनील कवठणकर काँग्रेसचो लिडर आणि त्याच्या नंतर अमित पालेकर. आता प्रश्न लोकांसमोर पडला की सरकार मुख्यमंत्र्याक कांयच पडून गेल्लें ना. मुख्यमंत्री फक्त प्रायव्हेट जेटांनी भोंवपाचें काम करता. आज आमी पळयता की गोंयांत वेगळे वेगळे विषय आसा न्ही. हो तर असो मुद्दो आसा की गोंयच्या इतिहासान पयलींची एक पुलीस कस्टडींतलो क्रायम ब्रांचांतलो एक मेन एक्यूज म्हणजे लँड जी स्कॅमां जाली तितून हो मेन एक्यूज जाका पुलीस पळयता म्हणजे एक मात जाल्लो आसा. म्हणून म्हाका इथपर्यंत आज ते विरोधकांक टार्गेट करपाचो प्रयत्न करता. आमकां प्रश्न पडटा की जे सुनील कवठणकर आनी अमित पालेकर बा हेणी कितें मोठो क्रायम केलो, कितें म्हणून क्रायम केलो की तांकां आज पुलीस स्टेशनान तुमी हाडून बसयता. अरे त्याच्या पलीकडे ज्या एक्युजान नांवां घेतली